संपलेल्या पॉल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्यांक मीस भेटयला एनी फेर्नांडीस. तेच भाशेन पोनास्विया काजराचें वरोस दुमेना आनी सुप्रिनो फेर्नांडीस मीस भेटयला कालिस्टन फेर्नांडीस हांचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन आमचो भाव डेस्मंड फेर्नांडीस फुर्तादो आपलो जोम दीस समोरंता ताचे खातीर ह्या मिसांत मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनाची धून आनी तोंडां उच्चारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवंक सदांच सांकवार बरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायला, तांचे खातीर मागुया. आमची भाव भयणां आयज आपलो जोन दीस, काजाराचें वरोस आनी हेर वार्शीक दीस समोरंतात, तांचे खातीर ह्या वेळार मागुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार खुशाल बरीन जिये आनी तुजे तोन्ने पिरायेर तुजें कालीज खुशालकायेन उल्लासूं. तुज्या काळजाचे अंत्रेकां परमणे जिये, तुज्या दोळ्यांची आशा शांती पावय. पूण हें सगल्या कोरण्या पासत देव तुका निधीक उबो करतलो म्हूण लोकशण दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींतलें दूख पयस कर. तरी तरणाटपण केल्ल्या काल्या केंसाची पिराय पोलकी पडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रोचणाराच उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात. म्हाका कसलेंच सूख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यात. सुर्या उजवाड, चोंद्रीम आनी नोखेत्रां कालकीं जावचीं आसात आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येतलीं. तेन्ना घर राखतात ते कडकडतले आनी बोलवंत मनीस बागवतले.
तेन्ना बायलो धोळून बसचे नात, कित्याक तांकां किड्यांतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना. आनी बायलां दारां धांपलोलीं भायल्यान दारां धांपलोलीं आसतलीं. तेन्ना गिरणीचो आवाज बंद जातलो, सुकण्याची चिंचिवणी थांबतली आनी सगळीं गायनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगरार चडून वचूंक मनीस भियेंतले आनी वाटेर लेगून चलून थरथरतले. तरी पानां, झाडां, फुलां, तोड पोत भरून जोडटा जाल्यार आमी जिलकुटांक फळकोवंक जायना. आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरा वेतात आनी रुरण करपी रस्त्यार फिरतात. मागीर रुप्याची दोरी तुटतली आनी भांगराची दिवली फुटतली आनी झोरींत कोळशाचे जातले कुडके आनी बांयची गाडी मोडटली. तेन्ना धूल एक पावटी जमनींतल्यान आयल्या तशीच जमनीक पडटली आनी देवाक दिल्लो जीव ताचेशी परतून वेतलो. पोलक्यापणाचें पोलकेपण उपदेशीक म्हणटा, सगळेंच पोलकेपण. देवाचें उतर. सरेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. सरेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां धुवानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक फार सरून वेता, अशी तुवें तुज्या दोळ्या मुखार अजार वस्सा. जबाब, सरेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाकाय. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलतली जाणवाय. परतून ये सरेस्परा, केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तूं चुचुरे कोर. जबाब, सरेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां धादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्लासी कोर. सरेस्पराचें भलेपण आमचेर देवून आमचो हातांचो वाव सुफल कोर. वय आमच्या हातांचो वाव सुफल कोर. जबाब, सरेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार. सरेस्पराक जय जय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मन्नाचो भस्म केलो. शिव बडकामना वरवीं ताणें जिवीत हांपयलें. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू करताले तितले विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी ही उतरां गोठ मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक ते लिपोवन उरले. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकय तांकां बेन दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी तरणाटीं आसता तेन्ना आमी म्हणटा ती एज एक्सपेरिमेंटल एज. आमकां जायतीं जाणां जावन घेवंक जाय.
ताका लागून आमी दुसऱ्यो वस्तू करता दुसऱ्या वस्तूंनी आमी आमचे इंट्रस्ट घेता एके भाशेन आयज जेजू शिसांक आपल्या विशीं सांगता आपणा विशीं कितें घडचें आसा तें सांगता पूण शीस हें आयकल्या उपरांत ताका विचारूंक फाटीं सरता ते समजनात कितें जेजू सांगता तें तांकां पूण आपलो हो प्रश्न मनांत आसा तो जेजू मुखार घालूंक तें फाटीं सरता जायते फावटी आमी आमच्या मनांत जायते प्रश्न उप्रासतात तेन्ना जावं गव्हर्मेंटा मुखार आमच्या आवय बापाय मुखार आमच्या टिचरी मुखार जेन्ना आमच्या मनांत प्रश्न उप्रासतात आमी फाटीं सरता आमच्या ह्या विचारांक जबाब घेवंक आमी तयार जायना तर आयज ह्या तरणाट्या भाशेन आमचें मन उगडापें जावं दी आमचें मन जाणा जावंक प्रश्न करूं दी कित्याक जेन्ना आमी प्रश्न करता आमचें मन उगडापें जाता आमी क्लियर जाता आमच्या मनांत जे विचार आसात त्या विचारांक जबाब मेळटा नाजाल्यार आमी ते विचार घेवनूच करता तर आयज जायतें रॉंग आमच्या सरभोंवतणी घडटा ताचेर विचार करून आमच्या मनांत जायते प्रश्न आसतात ते सुटावे करूंक आमकां घोटाय ह्या मिसांत मागणी सर्वेस्परास सृश्टीच्या रुसारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणान देवाक सोय सर्वेस्परास सृश्टीच्या रुसारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाख पेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणान देवाक सोय म्हज्या भावा भयणीनो हें तुमचें बलिदान आनी म्हजें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात या तुमच्या आदले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा देवाक सुरेस्पोत मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुयात आमी ती सरस्परात हाय बातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया तशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवाक सर्व कार्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुमरुंकता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवन कोण परगडटा तीर बोरभाशान ताच्या मोहिमे वोंत येण्याक वोत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सुरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय
परस्पराचे नवी येता तका सोय मुत्सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर ठेवची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सस्नीक मरणाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारो करा हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो भावार्थाचो बूट पुरगोटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी पुरगोडटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो घेवन बाबा फिलिप नेरी फेराम आमचो गोंवकी बाबा सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घडवे पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट तांकां तुजी इश्टागतीन मेलेल्याक समेस्ता तुजी पोर सुरीत मुखार मोड पडून फावो आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई संगतीन बागेवन दोरदुतां बागेवन सुजे आनी सोब कालीत कामां वयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाची सुखाक आमकां फावो क्रिस्ताक आमच्या सगळ्यांक मी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां दायनीन पडूंक नाका वायटांतली आमकां धन्यवाद सर्वेस्पराक सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणाराचे जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरबाशान ओतरेता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट आनी तुजे कृशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासनाच्या सासनांत आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपुत्रीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार